देवबरोबर सद्य मग जण कोंकणी भाषेन एकत्र कार्यक्रम आसा आमच्या मध्ये आसा बस्ती वामन शणै. बस्ती वामन शणै म्हळ्यार कोंकणी विश्व कोंकणी केंद्राचो सरदार आनी विश्व कोंकणी केंद्र आरंभ केल्लो एक व्हड व्यक्तित्व. तुमकां कळटा सोमरो 1996 इसवेंत विश्व कोंकणी संमेलन म्हणून जालें मंगळुरान. पयले फावटी हें जाल्ल्या वेळा ताचो प्रतिपोळ जावन फला कितें जाय जाय म्हणून मुस्तुदडांनी आलोचन करतना कोंकणी उलयतल्या मंगळूरच्या सर जातीकातीच्यांक सर बोलींच्यांक आलोचना आयिल्ली एक विश्व कोंकणी केंद्र जाय पडत म्हणून ताका मूर्त रूप दिल्लें. नेमान मूर्त रूप दिल्लें विश्व कोंकणी केंद्रान 2009 इसवेंत आरंभ केल्ल्या वेळा. हाका विश्व कोंकणी केंद्र म्हणून नांव दवरून ताच्या उपरांत हांगा जाल्ल्या चटवटिकेक म्हाका दिसता कांय ताळमूळ ना. म्हळ्यार एक तुमी सोदून गेल्यार मुळी मेळचे ना, वयता तकली केल्यार तकली मेळचे ना म्हणून दिसता म्हाका. त्या देखून हांव चिंता हे केंद्र आमी सार्वजनीक रितीन सगळ्यांक सांगचेच आसलें आनी एक भारी एक म्हत्वाचें कोंकणीन म्हूण चिंता. आमच्या मध्ये बस्ती वामन शणै आसा कोंकणी सरदार म्हणून तांकां बिरुद दिला. आनीक आज आमचो सोयरो जावन आसा कोंकणी भाशेन एकत्र जावन आमच्या मध्ये आसा. तांकां हांव स्वागत करता. बस्ती वाम नमस्कार. आदले फावटी तुमी एक विशिश्ट रितीन तुमकां आपण हाडलें. आज या विश्व कोंकणी या केंद्रा खातीर हांगासर खंयचे संस्था आसात म्हळ्यार एक परिचय करया म्हणल्या खातीर तुमकां हांगा लायब्ररी आसा, रेकॉर्डिंग सेंटर आसा, ताजें डिजिटलीकरण आसा, हॉल आसा, वर्साक सुमार तुमी करतात. तुमकां स्वागत म्हणटा. आयचो दीस कोंकणी लोकांक भारी एक संतोश आसा. कित्याक म्हळ्यार असले एक सदन केल्लो एक मालगडो मनीस आमच्या सांगात आसा. यू श्रीनिवास मल्ल्याक काही उडास केल्यार मंगळूर ताणें पुरा केलें आसतलें. पूण कोंकणीक एक विशिश्ट काम केल्लो बस्ती वामन शणै आमच्या. सांगा तुमी हें करूंक आलोचना कशी आयली? तुमकां मूळ पिल्लर्स कोण? म्हळ्यार आमची कोंकणी भास चारित्रीक जावन आमी जेन शिंपडून पडली. गोंयांत कर्नाटक, केरळ, मुंबय हांगा शिंपडून पडली. हे समस्त जनाक सांगात हाडूंक एक मनुष्य युगपुरुश आयलो. तो कोण म्हळ्यार शणै गोंय मोगाल म्हणटा आमी, वामन वर्दे वालावलीकार. तुमी ताचे फोटो दवरला सदां मालो घालतात की म्हणून. ताणें मुंबयंत 1922 इसवेंत 1922 एक कोंकणी काम सुरू केलें मातृभाशेचें. तांचो मस्त बूक तयार केलें. तयार करचे फुडें वाचलें आनी ताची चरित्र ताणें मनन केली आनी त्या विशयान ताणें मस्त ग्रंथ आनी हाजे मूळ हाजे कशें जालें हें पुरा मूळ हें करून ताणें ते एक व्हडी आलोचना केली. आनी हे गोवांत पुरो जालें. मुंबयंत शिकील थंय आशिल्लो आनी व्हडे कामार आशिल्लो जर्मन. ताका शणै गोंय म्हणूंक सुरू केलें न्ही मागीर. नांव वामन वर्दे वालावलीकर म्हणून शणै. वय शणै वामन वर्दे वालावलीकर शणै म्हणटा तेका लाव शणै गोंय बाब म्हणून मोगान म्हणटा गांधी महात्मा गांधी तशें. आनी ताणें पुरा कोंकणी साहित्य केलें, कोंकणी नाटक केलीं आनी तांचो सर्व जनांक जातीना क्रिस्तमांक तांगेल नाटक करता ते तांगेल काणयो. मागीर बाकी समाजाचेर करता नाटक केलें. नाटकांनी जन पुरा थंय एक मंडळ दिली. कितें म्हळ्यार एक फावंडेशन ताणें दिलें. मस्तील संशोधन केलें, जेन तयार केलें ताणें. ताजें प्रतिफल जावन 1942 तांचो कारवार स्वातंत्र्याच्या पुढे 1922 ताणें शणै गोंयबार सार केलें. ताजे परिणाम जावन ते बॉम्बे वचून येवचे शिकले परत. तांणी कारवारांतून ते एक आमगेलो व्हड एक मनीस माधव मंजुनाथ शानबाग म्हणून व्हड वकील.
ताका एक उमेद येयली हां ताणें प्रथम विश्व अखिल भारत कोंकणी परिषद म्हणून तें सुरू केलें अधिवेशन हो हो कारवाराचो हो म्हळ्यार फस्ट अधिवेशन जाल्ल्यान थंय म्हणून कोंकणीचें स्टार्ट केलें ताणें अधिवेशन हां तेन्ना सगळेची 4 राज्यां तकून जे आयलें तेका सादारण आशिल्लें हय मागीर उडुपांचो TMFन सेकंड अधिवेशन थंय केलें हां हां अशी हाजी पुरो चलता आसतना हां आमगेले कर्नाटकांतू हां आमगेलो BV बाळेगाव मागीर आमगेलो फादर मार्क वाल्डर हय राखणाचो संपदाक जावन संपद आनी सांगात मेळ्ळो अखिल भारत कोंकणी परिषद अधीन जावन कोंकणी भाषा मंडळ कर्नाटक मंडळ प्रारंभ केलें ताजे एक अधिवेशन हें जालें तेन्ना जन पुरांग मेळ्ळी तशी ते एक मुवमेंट स्टार्ट जालें हय स्टुडंट मस्त काम सुरू जालें बाळमामा ओटो बाकीचे मेळ्ळे आनी राखणो फुल्ल सपोर्ट आशिल्लो त्या टायमार राखणो एकाची हय एक पेपर कोंकणी पेपर उरलेली पेपर आशिल्ली पूण डायसिसान रन करचें तें तशी हाजी व्याप्ती चड जाली तशें जावन बेंगलोर हांगा तेंचे जेन्ना पुरो ते इनवॉल्व जाले हे मुवमेंटाक तशें जावन काम जाता आशिल्लें एक जाली कशें म्हणाली 1900 आनी 95 9 आनी 5 इसवेंतू आमी मंगळूरान मेळ्ळो प्रथम विश्व कोंकणी संमेलन केलें कर का म्हणून आलोचना आं केलें डिसेंबर 19 16 तारीख 22 तारीख 7 दिसांचे हांगा 5000 लोक येयलो देश विदेशांतून आमी परत जन्म वचून आमी केलें न्हू आनी सगळे 4 राज्यांतू हांव मागीर एरिक कोजरियो आमगेले जगदीश शेणे आमी पुरो भोंवन बाळमामा तांणी पुरो भोंवन थंय एक हें जालें खंयचे आमगेलें अधिवेशन जालें 5000 जे आयले थंय एक म्हाका हें पुरो भोंवतना देशांत आमकां आमगेलें म्हळ्यार एक 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 मूल आमकां जावका हय केंद्र जावका म्हळ्यार एक जनाली एक आलोचना म्हाका तें समजून दितलें आनी त्या विशयात आलोचना करतना आमकां मस्त म्हणजे KKP मामान कर रे आमी हें करुया सांगता मेळून करुया म्हणून तशी तें जालें तें अधिवेशन ताजे एक प्रचार जाल्लो जेन्ना पुरो धांवका विश्व कोंकणी धांवका म्हणटा आमी ताका 2005 इसवेंतू सप्टेंबर 5 तारखेक हाका हाजें फावंडेशन घालें हांगा शक्तीनगरांत घेतलो 2 एकर जाग घेतलो जाग घेवन आमी हाका एक शंकुस्थापन केलें ताका आमगेलो KKP मामा येयलो मागीर रघुनाथ आमगेलो देशपांडे मामा ताणें आमकां मस्त उबें केलें अशें मस्त तेणें पुरो आशिल्लें अशें केल्या निमती कशें जालें म्हळ्यार एक 2009 इसवेंतू जानेवारी 17 तारखेक आमगेलें उद्घाटन जालें हें केंद्राचें विश्व कोंकणी केंद्राचें आनी जेन्ना पुरो कळ्ळें म्हळ्यार आमगेलें एक मूल स्थान आसा आमकां एक आमकां खंय गेलें कशें धांवका आमी आमगेलें आलोचना अशें कसं म्हळ्यार कोंकणीचो साहित्य जावका बरें साहित्य येवका संशोधन जावका नाटक जावपाची पद्य जावका आनी आमगेलें मूल पुरो हें आसा लोकवेद जावका जानपद कन्नडान जानपद म्हणून असो पुरो आमी हांगा जावका म्हणून दृश्टीन तें काम केलें जाल्यार आमकां बस कडेन सहकार्य मेळ्ळो तशी आमी तें पुरो करतना जेन्ना आमकां एक संशोधन जावका जाल्यार ताका जाल्यार वेवस्था आमी केल्या संशोधनाचे विभाग केले मागीर आमगेली लायब्ररी केली विश्व कोंकणी लायब्ररी तातूंत 4,500 बुक्स आनी आमी कोंकणींत बरयतना परत चांग मूल्य कसलें एक बरयत जाल्यार ते आमी पब्लीश करते ग्रंथ की काणी बूक की नाटका बूक आमी पब्लीश करता ते पब्लीश करतना कवितेचे आमगेले पोएट्री ते पब्लीश केले अशें पुरो करतना जेन्ना हांकां कसं की विश्व कोंकणी केंद्र प्रेजन कसं एक्टिविटीज जाता एक्टिविटीज पुरो जाता उमेद अशें पुरो आमी करतना असो पुरो काम सुरू केलें त्यातलें कसं जालें म्हळ्यार TV मोहनदास पळयलो TV मोहनदास पळयतना हांगा आमगेलें हें पळयलें ताणें ताका सांगलें पळय आमगेलो बेंगलोरांचो पाणी म्हणून दयानंद पै म्हणून रोनाल्ड कोलोस तांणी पुरो आमकां मस्तीच सहाय केल्ली ती आज विश्व कोंकणी केंद्र जावन तातूंत इतली पुरो एक्टिविटीज जाता म्हणून
तुका नेक्स्ट योजन कसं लक्ष म्हणाला नेक्स्ट 2 ऑस्ट्रेलियन जाव का नाही शेणे माम बस्ती माम तू एक करे कोंकणी तू आमगेले स्टुडंट्स वय इंजिनियरिंग आनी मेडिकल वय ताका कसले तुगेले स्कीम आसा म्हणालो तेन्ना आमी तें कसलें एक आलोचन कर न्ही तूं आमकां एक आदेश दी आमी सुरू करताची पण विश्वकोणी स्कूल आमी हें केलें स्कॉलरशिप फंड म्हणून केलं ना स्टुडंट स्कॉलरशिप फंड म्हणून करून सुरवेक आमी एक 50 लाख दिलेली आज आमी 3.5 कोटी रुपये हर एका वर्सा दितात बा दिताच 4 वर्स ते करून 3.5 कोटी रुपये आमी दिताच आमचं कसं जाणं मेन आमकां मोहनदास पै डॉक्टर रंजन पै हे पुरो सहाय करताची आनी रामदास कामते ताजे प्रेसिडेंट जावन आसा विश्वकोणी स्कॉलरशिप फंडाचो अध्यक्ष तो कार्याध्यक्ष आपले प्रदीपजी पै तो हांगा तो काम करता आसा आनी बाकी परत गोपाळ आतां पुरो काम करता मोहनदास पहिले योजना कसं म्हणाली खाली ताका ट्रेनिंग दिवचें पेटत नाही तांकां आमी आमगे कोंकणी युथ म्हळ्यार युवकांक तांकां मुखावेले एक दृश्टी दिवका तांणी समाजा बद्दल तांकां कळकळ आसूं आनी तांणी खंय वचोची तांकां कोंकणी मोग आसूं का कोंकणी मोग पळय आनी तांणी कोंकणी जनाल मारनाय तांणी खंय वचत ते जनाल सेव करता म्हळ्यार एज्युकेशन जॉब आनी ताचे सेवा वटूक जावका म्हणून आतां तो एकलो आमगेले कोंकणीचेर इंजिनियर जावन तो बिहारांत आसा थंय दुर्बळ लोक थंय पुरो आसा तुगेले हें पुरो आसा तांगेर सेव करता ताणें हें खाली कोंकणी जनाल मारनाय खंय जनाल अगत्य आसा थंय सेव दिवका इथे आमकां परंपरा आसा मेली आमी खंय गेल्यार सेव करता लोक आमी एक ब्रेक काडून घेया कोंकणी भाशेन कितें ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसा बस्ती हवामान शणै विश्व कोंकणी केंद्राचे वेवस्था आनी ह्या सगळ्या स्ट्रक्चरा विशयी उलयता आसा आमी ब्रेक काडून घेता राव आमचे सांगता पळय V4 न्यूज कोंकणी भाशेन केंद्रां एक ब्रेक स्वागत मग कोंकणी भाशेन केंद्र ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसा विश्व कोंकणी केंद्र शक्तीनगर आनीक हांगा 2 एकर जाग्यांत 2009 इस्वेंत हे काम आरंभ जालां आनी ह्या संस्थेचो मूळ जावन आसा 1909 न्ही 6 इस्वेंत जाल्ले विश्व कोंकणी संमेलन मंगळुरांत आनी आसो सरदार जावन आसा बस्ती हवामान शणै आनी आमचे सांगत आतां बस्ती हवामान शणै आनीक ताणें केल्लीं कामां म्हळ्यार सकाळीं जावन सान मुसर येवन हांगा एक पूर्णकालीक जावन शक्तीनगर येवन बसचें म्हळ्यार एक अंडमाना येवन बसले बरें तितल्यार हांगा येयले ते पयलीं लिंक प्रमुख जाता आनी हांगा बसून पुरो डिजिटलीकरणांत पुरो काम करता जाता म्हळ्यार तुमच्या रिटायर्ड एक मनशान रिटायर्ड जाल्या उपरांत कितें करियेत घरच्यांक कितें करियेत की या असले पुरो काम करियेत की म्हळ्यार तुमी बेस्ट एग्जाम्पल विश्व मानव जावन एक रिएस्टाब्लीश जावंक विश्व कोंकणी केंद्र तुमकां एक केंद्र जावन उरलें वय की न्ही उरले मस्त जाण तुमच्या बरी सिंडिकेट बँकांत काम केल्लें म्हाका दिसता काय घरा बसून आगेर जाल्यात वय की न्ही तुमच्या बरी ते शातीवन जावन आमकां म्हळ्यार आमकां बुद्धी भरता म्हणटा पळय वय वय बुद्धी भरतना वय आमकां बरे मनीस मेळ्ळे वय सांगता पळय केके पळय बंटवाळांनी असो पुरो मनीस मेळ्ळे वय साहित्यांत बाळ मामू मागीर असो पुरो बस्ती पुडलीक शेणे म्हूण मेळपा पळय तांगेले पुरो आमकां एक लिंक जालें लिंक मेळ्ळें तांगेलो आदेश मेळ्ळो अशें पुरो तांगेलो काम करताची आमकां हें पुरो एक लायब्ररी जावपाक मेळ्ळें तशी विश्वकोणी लायब्ररी सुरू केल्या आनी बाकी पुरो आमगेले तुमचे हे केंद्र जावन विश्व कोंकणी केंद्र जावन तुमी विश्व कोंकणी नाटक अकादमी करतात नाटकाचें काम करतात स्त्री शक्ती मिशन म्हणून करतात मागीर क्षमा तरबेती म्हणून करतात मागीर शाळेंत कोंकणी म्हणून केलां सांगा ताचें एक तुमी सांगा पळय तें म्हळ्यार आमी केल्लें स्टार्ट करतना कसं म्हळ्यार खाली कोंकणी साहित्य कोंकणी संगीत
कोंकणी नाटक आसा पळय करता म्हणून जाल्यार बाकी पुरो जाल्लें जाल्यार हें करता ताका एक नांव दिवन आनी चार राज्यां भितर शिंपडून पडल्याची वय थंय कोण आसा टॅलंटेड आनी ताचें कितें काम करचें तांकां मेळून आमी काम करचें हांव एकलें करता म्हण न्हय आतां कोंकणी विश्वकोणी साहित्य अकादेमी म्हण केली तातूंत बरे बूक करता जाल्यार ते सिलेक्ट करता ताका उदय बेंब्रे म्हणून आसा व्हड एक रायटर तो ताणें मस्त काम केलां कोंकणीचे गोंयांक स्वातंत्र्य मेळच्याक आनी ते मस्त बरो काम केलें राज्य भास जावच्याक कोंकणी राज्य भास न्हय कोंकणी राष्ट्रीय भास जावच्याक ताजे पुरो मुखेल पडगे मनीस तो आनी रवींद्र केळेकर असो पुरो तांणी आमकां मार्गदर्शन केलें न्ही तांगेलें मार्गदर्शनान विश्वकोणी केंद्र विश्वकोणी साहित्य अकादेमी म्हणून केलें विश्वकोणी साहित्य अकादेमींत आमी कोंकणी बुक्स पब्लीश करता आनी कोंकणींतूं कोणी बरेंच संशोधन करताले त्या मुखार आमी ते काम करता आनी बुक्स म्हळ्यार कोणते बूक न्हय सिलेक्ट करता ताका कमिटी आसा इथे काय म्हणाले बरेच बच्चे आसा बरो वय तातूंत दाखयता लायक व्याकरण की ताजी सिंटेक्स की तें पुरो दावता तें दावची तशी ते पुरो आशिल्लें तें तसं ज्ञान आशिल्लें मनशां तातूंत काम केलें मनशा ते आमी विश्वकोणी साहित्य अकादेमी म्हणून केला तुम्ही म्हाका म्हळ्यार ताचे मते तुमी त्या अकाडेमीच्या विशयान क्षमता तरबेती म्हणून एक करतात तें मागीर मागीर हाच्या उपरांत येता मागीर विश्व कोंकणी आमी हें केलां पयलीं खंयचे विश्व कोंकणी फोटो घालून दवरले ते कीर्ती मंदिर हॉल ऑफ फेम हॉल ऑफ फेम ते म्हळ्यार कोंकणीन मस्त काम केलें आसा आतां कोंकणीन मारलें देशसेवा केलेली आसा उल्हास श्रीनिवास पाल्यो कार्नाड सदाशिवराव असो पुरो देशसेवा केलेली मस्त आसा गोवा राष्ट्रीय ताका स्वातंत्र्य मेळचें काम केलेलें आसा मागीर मात्र बाकीचे बँक्स आतां सिंडिकेट बँक कॅनरा बँकांनी केलें महानी आसा माधव पै सुपर पै ताणें स्कूल केलें कॉलेज केलें असो पुरो वेगवेगळ्या क्षेत्रांत असो पुरो क्षेत्रांत काम केलें कमलादेवी चट्टोपाध्याय तिणें राष्ट्रीय महात्मा गांधी उठून तिणें काम केलें स्वातंत्र्या खातीर असलें पुरो विभूती पुरुशोत्तम म्हणटा आमी तसले कार्नाड सदाशिवराव असले जनां पुरो आमी वर्णचित्र करून ते वयर दवरलो हॉल ऑफ फेमांत कितले जाणांचे फोटो आसा 125 आमी आतां केला आनी काय 500 जाणां जावचे आसा इथे काय म्हळ्यार ते कोणी दुड्ड दिलेले न्हय हांगा दुड्ड दिलेले दानी आसाची ते कोंकणीचे दानी कोंकणीक आमी कसं म्हळ्यार ताणें एक समाजा बद्दल कसो व्यवहार केला देखी आर्थीक धरून आतां बँक्स करचे म्हळ्यार ते बाकी समाजाने करूं म्हण न्हय आमी जेन्ना केलें कोण मूळ दिलें कोंकणी जनांनी तशें जाल्यार पुरो आमी वर्णचित्र करून घाला 100 हें आसाची देशा स्वातंत्र्या खातीर जेलां गेलेले आसाची मागीर बाकी पुरो काम केलें आसाची तशी तशें जाल्यार पुरो वर्ण हेजे म्हळ्यार आमी ते पळयले न्ही ते आमचे नॅक्स्ट जनरेशन तांकां एक हें येवका आमी तांगेलें म्हणटा दावका म्हळ्यार एक इन्स्पिरेशन येवका म्हळ्यार दिसचें ना तें आमी केलें तें आसा मागीर आतां लायब्ररींत सांगलें 3000 बुक्स आसाची तशी म्युजियम आसा इथे आमगेलें प्राग बालकड्यांनी वापरच नायले तागे जिवन हे खातीर की तांगेले वृत्ती जावन ती केल्लें तांणी हें आसा तें कशें जालें म्हणून तें म्हळ्यार एका समाजाने आमी कुडमी आसाची खार्ब आसाची सिद्ध आसाची नवायत आसाची क्रिश्चन आसाची आमी तांगे कसं एक मूल एक केलो उद्योग आसता तें कशें जालें म्हणून ताजें उपकरण कशें आसाची तें पुरो आमी दवरलां आयदन म्हळ्यार वापस तागे आतां कुडमी आसाची तांगेलें कसं हें आसा तें पुरो आमी काडून तांकां दवरून एक उदका सारका आनी आमगे नॅक्स्ट जनरेशन कोडका म्हळ्यार दृश्टीन म्युजियम केला आनी कोंकणीन मस्तितले प्राक हे आसा आतां देवळांत की
चर्चांत की तांचे डिजिटलायझेशन करचे एक सेक्शन आसा हांगा. हय डिजिटलायझेशन म्हळ्यार हे परने बूक आनी बरा पाड दवरचे फुडें तुमी डिजिटल डिजिटलायज करून दवरल्यार रे त्या बुकार जेन्ना हांगा मेळटा तुमकां सांगचे जाल्यार रे आमी एक मनशाक हांगा खंय पोर्चुगला पेटलो ते ब्रागा युनिवर्सिटीन तांणी पोर्चुगीजांनी गोंयांत व्हांवन घाललेले मस्त आसा रेकॉर्ड्स पुरो देवळाची व्याराची हाची तांची पुरो तांचे आमी ते रेकॉर्ड्स ताचे डिजिटलायज केला. म्हळ्यार थंय तुमी फोटो काडून डिजिटल केलो ताडे म्हळ्यार त्या मनशान ताका आमी पेटोवन थंय तो वत्त तयार आशिल्लो हांगाचो गोंयचो ताका आमी पेटोवन त्या पुरा हाडून आमी ते डिजिटलायझेशन करून दवरला केला. कितले पेजीस हजार मस्त आमी हाडल्यार काय 200-300 पेज जाता तितले दाट आसा. म्हळ्यार हांगाची हिस्ट्री आसलो तातूंत तांतू आमगे बंगळूरची ना न्ही हांगाची म्हळ्यार कोंकणी हिस्ट्री आसा तेका व्यापार जाले आसा मागीर बाकी परत देवळाचे आसा ते परत रेकॉर्ड्स ताणी काडून हाडून दवरले आसा. अशी तेका म्हळ्यार एक मनशाक पक्कनी पांय आमगेले ते कसं म्हण पळय पुरो जेन्ना लिस्ट बनवचे आसात ना ते हाडून आमी ते करताची असं पुरो काम जाता आसा. मागीर साहित्याच्या विशयांत तुमी मस्त तरबेती दिवन सगळ्यांनी वतात. आतां एक रायटर्स आमी हांगा वर्कशॉप करताची हांगा म्हणलें केरळांत तूं बॉम्बेंत तूं आमी त्या रायटर्साक गोंयांत करताची ते करता ताका आमी तांगे वटून मेळून तांणी करूचे सो दॅट जेन्ना कशें म्हणाली एक बरो कथा ताका मान म्हण आसा ताचें सिस्टम आसा बरें लयत आयला मानदंड मानदंड आसा ते ग्रामर की व्याकरण की प्रदान असा पुरा बुक्स आमी तांकां ट्रेनिंगान दिल्लें करता. नाटक अकाडेमीचे कशें सांगा विश्वकोवाणी संगीत नाटक अकाडेमी म्हणून केल्या म्हळ्यार बरे बरे नाटक एक जन कोळकता रे ती कमिटी वर्साक एक फावटी एक राज्यांतून ते नाटक उत्सव म्हणून करताय विश्वकोवाणी संगीत नाटक उत्सव म्हणून करताय. आतां पुरा कडेन जाता फोर गोवा जाला आमी 2-3 वर्सां जाल्यार तांचे कशें म्हळ्यार एक गोंयची एक टीम नाटक मंडळी एक कोच्ची नाटक मंडळी एक बंगळुरा दाखोवन की मंगळूर म्हळ्यार कर्नाटकाचे एक बॉम्बेचे 4 दीस नाटक हें करता आमी ताका आमी नाटक उत्सव म्हणून करता थंय करता. एक ब्रेक घेवया कोंकणी भाशेन घेतल्या ह्या कार्यक्रमाचा आमच्या बद्दल आसा बस्ती वामन शणै विश्व कोंकणी केंद्राचो सरदार आनी ताचो इन्चार्ज आपल्या रिटायरमेंट जिवनांत कशें एका मनशान कोंकणीचें ह्या आपणाक जाय जालें काम करून विश्व मट्टाक बेळो अभिवृद्धी वीत म्हणलें दाखयता. पळय विफोर न्यूज कोंकणी भाशेन घेता एक ब्रेक काडून घेता मागीर मेळटा राव आमच्या सांगात. स्वागत भोजन कोंकणी भाशेन घेतल्या ह्या कार्यक्रमात आसा आमच्या मध्ये आसा बस्ती वामन शणै आमी विश्व कोंकणी केंद्रांत आसा आनी ही लायब्ररी आमच्या फाटल्यान दिसचे बूक आनी लायब्ररी हांगासर तुमी पळयत ह्या कपाटांक म्हाका हे सगळे लाखांनी रुपये खर्च जाता. डोनरांचें काम कितलें म्हणलें आमकां कळटा. असली म्हाका दिसता हे कितले स्क्वेअर फीट आसा मामी हे कितले स्क्वेअर फीट आसा एक 5000 स्क्वेअर फीट आसा की आनी हायट एक हायट सुमार 18 फीट 12 फीट 18 फीट आसा की म्हणून तितले फीट हायटाचे आनी हांगा वयर माळय आसा वपास थंय आसा वपास म्हळ्यार इतली व्हड लायब्ररी हांगासर आसा. आनीक कोंकणी मनशांनी उपयोग करचे तसलें हे केंद्र कित्याक म्हणल्या विशयांत आमी उपरांत विज्युअल्स हाचे उठल्या कडेन रेकॉर्ड करना आनी बरें घालतलें हांव. एक केंद्र एक संकल्प मनशाक आयलें जाल्यार मूळ संकल्प एक आयलें जाल्यार मनशान कितें करीत म्हणल्या विशयांत तुमकां पळोवन शिकचें. तुमकां कितली प्रायज जाली? म्हाका 86 ओनली. आमी लास्ट टायम EFT सांगले आसा अमिताभ बच्चनाचे फिल्मा विशयान 102 नॉट आउट म्हणून 102 नॉट आउट म्हणून एक फिल्म आसा अमिताभ बच्चनाचें. तुमकां पळयतना 102 नॉट आउट जातात तुमी. प्रोजेक्ट आसा हय न्ही प्रोजेक्ट म्हळ्यार तुमगेलें मॅशीन वर्क जाता तितलें वर्क जाता. सो आतां पळय हे हांगा लायब्ररीचे कोणी येवन पळयल्यार कळटा
इट इज ए वर्च्युअल ब्युटिफूल प्रोजेक्ट खाली इतलें जाल्यार आनी तुमी तुमचे हें आसा म्युजियम आसा म्हणटात ताच्या उपरांत मनशाचे फोटो आसा म्हणटात डिजिटलीकरण आसा म्हणटात हॉल आसा म्हणटात आनी हांगाचे बायले इतलें आसा म्हणटात म्हळ्या उपरांत तुमी हाच्या सांगता आमचे मुखलो संवसार कोंकणीचो बांदून हाडूंक जाय मुखल्या भुरग्यांक एक फ्युचर जाय म्हणून ह्या पयशा सांगता तुम्ही आनी एक काम केल्लें आसा आनी एक काम म्हळ्यार तुमी हय स्कॉलरशीप दिवचे आनीक तरबेती दिवचे स्कॉलरशीप म्हळ्यार तांकां मौल्य तरबेती वर्सां दितात जीवन मौल्य तरबेती दितात तुमी सांगात स्कॉलरशीप वचून तातली फाटली काणी सांगा आम्ही विश्व कोंकणी केंद्र बंद हय टीव्ही मोहनदास पळयलो टीव्ही मोहनदास पळयले विशय हांव कितें सांगता म्हणून जगत विख्यात मनीस तो हय कोंकणी मनीस ताका हें पळोवन ताका एक उमेद येयली हें पळोवन ताणें भायर शिफारस केलें मात्र तें मुखावेल योजना कसर आसा म्हणटना मुखावेल योजना कसर आमी कर न्ही हें करच्या आतां आमकां टायम आसता म्हळ्यार पण तूं आमगेले नेक्स्ट आमगेले पिळगेक नेक्स्ट जनरेशन आमी बांदून कसर करता म्हळ्यार आमी पुस्तक बरोवच की एक आमगे नाटक आसलें माती केला न्ही म्हण जाल्यार एक कर तूं इंजिनियरींग मेडिकल कोणाक शिकता पळय ताका तूं स्कॉलरशीप दी ताची जबाबदार पुरो आमी गेली आपण हें करता म्हळ्यार ताचे तूं आमगेलो इन्फोसिसाचो नारायणमूर्ती वायस चेअरमॅन हो आशिल्लो रामदास कामत रामदास वायस चेअरमॅन आशिल्लो तो आशिल्लो प्रदीप पै आशिल्ले उलयता तो म्हणलो तुमी स्कॉलरशीप करायची म्हणून स्कॉलरशीप ताका विश्व कोंकणी स्कॉलरशीप फंड म्हणून केलें स्टुडंट स्कॉलरशीप फंड ते सुरवे वर्स एक 100-150 दिले 100 कितले दितले तुमी एक 50 लाख रुपया 50 लाख इंजिनियरींग वतात 30,000 मागीर मेडिकलाक वतात 40,000 म्हणून तेन्ना केलें आतां 2 वर्स देखून आतां इंजिनियरींग वताल्यांक 40,000 आनी मेडिकल वताल्यांक 50,000 आमी वर्स 4 वर्स दितात ते दिवचे म्हणाले आमी मार्का प्रकार दिवचे ते मार्का ताणें आमकां कोणाला एक इन्फ्लुएन्स जावं कसली ना ताणें आमी पेपरार घालताची ते पळोवन वचपाक सुद्दां ताणें एप्लाय करता एप्लाय म्हळ्यार हाजे ऑनलायन हय ऑनलायन शिवाय हांगा येवन कोणाक ताणें इन्फ्लुएन्स करची कसली ना आनी तांचो जाल्यार तांणी कोणाले मिनिस्टर की MLA कसली ना थंय तांगेल गांवची एक दोग जाण कॉम्प्लिमेंट्स जाले एक तांग मनशां जाले का रेकमेंडेशन पण जालें तांकां आमी दिताय ताका एक कमिटी आसा आमगेलो सिलेक्शन कमिटी प्रमाणे ते दिताय आमगेले म्हणजे मस्त्यान दिताय ते आमून न्ही स्कॉलरशीप तर मस्त जाल्यार मोहनदास पै आलोचन कसो पळयलें आमगेले भुरग्यांनी तांणी बरें शिकून तांचे चितले वचले ताका सामाजीक जबाबदारी भाशे विशयाची कोंकणी समाजाची आनी हिंदी समाजाची तांगे जबाबदार सुद्दां म्हणून दिसलें ताका ट्रेनींग हांगा कोण स्कॉलरशीप घेता की तांकां 3 दिसाचे तांगे 2 सेमिस्टर आसा एक सेमिस्टरान आमी 50-60 जणांची ग्रूप तांकां आपयता त्या एक कमिटी आसा आनी ते आमी ताणें जी मोहनदास पेन तागेले हावस पॉप्सुलर बंद हॉस्टेल ते रबची वेवस्था रबचे आनी पुरो काण करता आनी आमी ट्रेनर्स तांकां एक मार्गदर्शन दिवचें ते पुरो प्रोग्राम करूं ताका एक कमिटी गिद्दर कामाती आमगेलो CA MN पै आतां पुरो मनीस तांचो मेळ्ळो नेक्स्ट कशी ताका आमगेले ते नेक्स्ट सिजनाक वर्सा 2 सिजन जाता त्या सिजनाक कसं जालें एक करता तांणी ते ट्रेनर्स तांकां एक म्हायती दिवं तांणी ते करताचे सो दॅट तेची भुरग्यांक येयलें कसो मारी तांकां बरेंच आमी व्हडो विशय न्ही आमगेले भाशे विशयाचो पयले दीस आमगेले भास की संस्कृत की आमगेले बालगडाल की ताचे पुरा विशय हें केंद्र कसऱ्याक जालां आनी हांगा तुमकां हें स्कॉलरशीप कशी मेळटा म्हणलें एक आलोचन करतात आनी तुमी मुखावेली भविश्य कशें तुमी रूपम करता म्हण तांकां सामाजीक दर्श दिवचें तांकां एक ट्रेनींग दितात
2 दीस 3 दिसाची ट्रेन तातूंत एक दीस भास की संस्कृती बाकी 2 दिसा तूं तांकां प्रोफेशनल टच प्रोफेशनल टच मागीर सामाजीक जावता एक पब्लीक स्पिकींग भाशण दिवची खंय गेल्यार ताका इंटरव्यू गेल्यार ताका कशी चोवता आनी एक काम मेळ्ळें तूं विंगड खंयच्याय गांवां गेलो थंय कशें करता जेनरल सेव कशें करता पुरा कडेन कोंकणी जेनरल करता म्हणलें वय आनी कोरका म्हणलें तांकां मार्गदर्शन मेळटा बॅक टू द पीपल कशी बाबा सोसायटी तांणी वय समाज हे कशी करचे समाजात जीव कमळाची एक सामाजीक दृश्यता केल्या तांणी वाडोवन ते केलेली ती तो खंयचे राष्ट्र आसो कॅनडा आसो ऑस्ट्रेलिया आसो युरोप आसो खंय आसो ताका एका थंय गेले कडेन एक काम पळयता आनी ताका हिंदुस्तानांतू भारत देशांतू आमगेले समाज मान बाकीच्या विशयां ताका एक काळजी आसता तसो पुरो एक ट्रेनींग दिवन आमी गेलेले आसाची आनी ताका आमी ट्रेनींग एक तांणी हें करताली क्षमता ट्रेनींग म्हणून म्हणटाली हें एक बारीची इफेक्टीव आनी आमी वर्सा एक पडी तांणी स्कॉलरशीप फंड स्कॉलर दिवचे दीस आसा ते ऑगस्ट 20 तारीख सादारण अंदाजो ते आमगेले एक ऑन स्कॉलरशीप ट्रेन गेल्ले आसली तांणी विंगड देशा वता न्हू आसल्यार तांणी तांगेले कितें प्रेरणा म्हणून एक दीस आसा तांणी ते विश्वकर्मा एल्युमिनी एसोसिएशन म्हणून केला तांणीची उबे घेवन तांणीची हाजेर ऑनलायनारी आनी एक दीस फेब्रुवारी एक दीस तांणी पुरो येता जाका एक तांणी भायर देशांत ते डिजिटल हाजेर आमी संपर्क कर हें पुरो जावन न्हू तेन्ना चिल्ड्रनांतू आमचे ते स्टुडंट्स खंय भायर गेल्ल्याचे तांकां हांगा एक आकर्शीत आसता वय एक कुळारशें वय तें केलें हें जावन तो प्रेरणा करता बी कसो करता म्हळ्यार आमगेले ते आपले आत्ताशिल्ले ते आपले एल्युमिनी मेंबर्सांक तांकां मार्गदर्शन दिवचें व्हडलो टायम लायक शातीवंत मनीस आसा समाजाचे पोस्टाक गेले कोंकणी मनीस आसा एक बाकी आसा तांकां पुरो आमी मेळपाक तांणी खंयचीय हाजेर आसा तांकां मोहनदास पेड हाजेर दिली रत्न सलकम केले की तांगेले कॉन्ट्रेक्टर ती तांकां पुरो आनी प्रेरणा एक 5-6 जाणां तांकां आमी एक मार्गदर्शन दिताय कितले दीस ते एक दीस बट 5 की 6 व्हडलो पोस्ट आशिल्ले म्हळ्यार ऑर्डिनरी मनशाक ते पळोवच्या मेळनात ते कोंकणी मनीस जाल्यार सादारण आपोडचे जायना वय जाल्यार तांणी हांगा येवन हांगा पळय आमी अशें करता तशें आमी कशें केलें आमी कशें लायफा बरें ते दृश्य तांकां दिलेली ती तांकां ते एक मुखार जेवण तांगेले लायफाक एक दृश्य मेळटा आनी तांगेले म्हणटा आमी धांवपा म्हणून एक उमेद येता हें एक 5-7 वर्स वतना आनी एकले ब्रिशार अशें प्रेरणा लेक्चर दिवचें आमगेले उल्हास कामत म्हणून उजाला इंडस्ट्री लिमिटेड वतो मॅनेजींग डायरेक्टर उजाला म्हळ्यार बारी फेमस हकडा गो तसो तो येवन तो आयलो लेक्चर दिलें तांकां सांगलें तूं विश्वकर्मा कितें जाय तो म्हणलो आज म्हाका जायना जाल्यार येता म्हणून ताणें नेक्स्ट डे नेक्स्ट मंथ पयले म्हयन्यान म्हाका फोन आयलो तो आनी ताका हें पुरो पळोवन हांगाची वेवस्था हें पुरो आमी केल्लें काम की तें पुरो बारीक खुश जालें आनी ताणें सांगलें पळय शेणे माम तुमी आतां हें केलें न्ही करेक्ट आतां बारी व्हड काम जाल्यार विंगड भाशेची आसा ती आमगेले भुरगे आमगेले विद्यार्थी आसा बाकी भाशे विद्यार्थी आसा तांकां तुमी कसले प्रोग्राम करता तेका म्हळ्यार तांकां एक व्याप्ती प्रोफेशनल वच जाल्यार एक खंय काम वच जाल्यार तांकां ट्रेनींग दिवपाक त्या दृश्टीन तूं कसलें केल्यार आपण ताजें फुल्ल करता पुरो करता आपण दिता म्हणून ते आमी कोंकणी क्षमता यू गेट इन म्हणून तें स्कीम केला कशें कोंकणी क्षमता यू गेट इन तांकां कसो म्हळ्यार इंटरप्रेट कास्ट एंड क्रीड तातूंत येना फायनल इयर स्टुडंट BA BCom BSc मागीर हें तांतूंत आमी कॉलेजा वचून गिरधर कामत आमी गुरुबाळे की सहन की फुडें हांवें वतलो आतां म्हाका जायना आतां तांणी वचून प्रदीप पै आनी पुरो वचून कॉलेजांत वचून ते फायनल इयर स्टुडंट्सांक एक लेक्चर दिताय तुमी येयाची ट्रेनींग येयाची आमकां तुमकां हें दिता फेसिलिटी दिताची तेजे तुमी मुखार वयले तुमगेलें जिवन येता तुमकां एका मार्गदर्शन मेळटा म्हणून तांकां दिलेलें ती
मस्त जमताय हांगा दाखोवन खंय कासरगोड दाखोवन सादारण आमी कार व्हरताय कॉंक्रीट मॅनेजमेंट की बाकी मॅनेजमेंट की स्कुलांत आनी कॉलेजा वचून फायनल स्टुडंट हांगा आपलो तांकां ट्रेनींग दिता आनी उल्हास कंपनीन एक व्हड एक ऑफर दिला कसो म्हणाली तांकां कोणाक एक काम दाखयताली तांणी ट्रेनींग घेतले कोणी काम दाखयताली तांणी ताका एक वर्साचे आपण राबची अरेंजमेंट बेंगलोरांत करता बेंगलोरांत एक वर्साचेर राबचे एक वर्स फ्री ताका लॉजिंग हांव दिता दिता मागीर तागेले कंपनी काम दिते म्हणटा हे कोंकणी मनशाक न्हय पुरो जाणाक एक क्षमता योग्य ना तूं कोण ट्रेनींग घेतला तांकां पुराय पुरा तांणी काम दाखयता तो दिता आं तांकां बेंगलोराक काम दाखयता कामय दिता राबच्याक हॉस्टेलय दिता हॉस्टेल एक वर्स ते फ्री अचल पुरा आमगे कोंकणी तूं अचल बनवलं तशी मनीस आसाची ऑर्डर तांणी मग तांकां तांगेले बाल्यकाळांत तांणी भुकेल कश्ट दाखयता वय तशें जावन तांणी अचल पुरा ऑफर तांची स्क्रॅच लेवलांत आयिल्ले तांकां गोत आसा जाले निमते विश्व कोंकणी केंद्र दाखलो आमी खाली कोंकणी भास संस्कृती कोंकणी समाज हाचे मात्र न्हय बाकी समाजाके विश्व कोंकणी केंद्र दाखलो बस्तीतली सेवा आमगेले आनीक देश बांदून हाडचे काम विश्व कोंकणी केंद्रान जाता म्हणून एक म्हाका एक अभिमान ते आमगेले कोंकणी जनाक कोणाक एक अभिमानास्पद एक आमी एक काम विश्व कोंकणी केंद्र दाखोवन जाता असं म्हणून सांगते का म्हाका बारी संतोश आनी अभिमान जाता आनी हांगा आतां तुमी ह्या लायब्ररींत तुमी हांगा येवन रेफर करच्याक आनी कशें दिता ते म्हळ्यार हांगा आतां कोडयाळ ताकून सुमार पयस आसा आतां एक कसं म्हणा हाच्या विशयान आमी मुखल्या अध्यायांत उल्या कोंकणी भाशेंतले कोंकणी भाशेंतले नखेत्र ह्या कार्यक्रमा आसा आमी ब्रेक काडून घेया एक ब्रेक काडून घेया कोंकणी भाशेंतले नखेत्र ह्या कार्यक्रम आसा आमच्या मदें आसा बस्ती वामन शणै आनी हांगा एक व्हड लायब्ररी आसा ह्या लायब्ररी विशयांत ह्या लायब्ररीचे भितर बसून आमी उलयता आसा आनीक ह्या विशयांत आनी एक सेक्शन मात्र आमकां आसा 3 सेक्शनां आयच्या कोंकणी भाशेंतले नखेत्र कार्यक्रमांत जाली राव आमचे सांगता पळय वी4 न्यूज लायव्ह एक ब्रेक स्वागत मग कोंकणी भाशेंतले ह्या कार्यक्रम आसा आमच्या मदें आतां बस्ती वामन शणै विश्व कोंकणी केंद्रांत आमी आसा आनी ह्या व्हडल्या लायब्ररींत आसा व्हडल्या लायब्ररी म्हळ्यार हांगाच्या बुकांचे आगार आतां पळयल्यार आमच्या सरकारी लायब्ररीच्या वर्णी व्हड आसा ही लायब्ररी आनीक हांगा रेफरन्साक येवच्याक तुमी कितें फॅसिलिटी दितात हांगा कोंकणी मॅनेजमेंट आतां खंयचे कॉलेज वता विंगड भाशेचे तांकां कसले इंग्लिशान तूं दाखयले बूक समजून दिताय साहित्य विशयान सायन्स आनी हें लिटरेचरा विशयान कसले तांकां बूक रेफर करता आमगेले आसा इंग्लिशांत आसा कन्नडांत आसा हें आसा आतां आमगेले जे तांकां खंय कसले एक संशोधन करचें आसा साहित्यांत की आमगे बाकी खंयचे विशयान करता तसो बुक्स पुरो आमी दवरले इंग्लिशे दवरला हिंदीचे आसा कन्नड आसा ते पुरो बुक्स आमी वाचून आयिल्ल्यान तुमी काले दितात म्हळ्यार हांगा येवन रावन करीचे जाल्यार तांणी हांगा घेवन सकाळ न्ही सांजे वेळ थंय बसून फ्री हें करूं जाता ताका ताका काप च्या पुरो आमचे एक अरेंजमेंट आसा जेवण येलें ना तर तें पुरो आमी दिता ताका कित्याक म्हळ्यार ताणें ताका बसून कितले दीस आनी ताणें बूक करपाक आनी दावका धाडली प्रिंसिपल कागद धाडली म्हणून आमी बुक्स घरा कडेन व्हरता ताणें मागीर दिवका धाडलें अशें तें बरो आमी सवलत दिता त्या म्हळ्यार आमगे मुख्य उद्देश म्हळ्यार भास म्हणून ताका ज्ञान जावका ताका ज्ञान अभिवृद्धी खातीर आनी आमी कोंकणी जेन्ना मूल रक्तांत कशें म्हण आमी ज्ञान संपादन पळय मुख्य आतां हांगा आमी खंयचे देशा गेले सुरवे करची स्कुलांत खंय वचता स्कूल करता म्हण आमच्या विंगड एक आशिल्ली तशी आतां खंयचेय कॉलेजा वता म्हाका बूक जावपाची म्हळ्यार हांगा पुरो बुक्स इंग्लीश बुक्स आसात कोंकणी समज पळयलो बांदनाय इतर विशयाचे बुक्स आसात सायन्स आनी न्हय लिटरेचरा विशय पुरो बुक्स हांगा आसात ते परत ताणें बसून ताणें हें करीता
रेफर करीत रेफर करीत ताका बी सवलत फरक फूल दिताची तुम्ही स्कूलांत कोंकणी शाळेंत कोंकणी हाडल्या हय कसं म्हणाले सरकारान आमी पुरा ते कोंकणी परिशद तर्फे जाल्यार कोंकणी भाशा मंडळा तर्फे जाल्यार आमी पुरा ताचो प्रयत्न करू आमी कोंकणी शिकोवचे का म्हळ्यार आमकां राष्ट्रीय मान्यता मेळिल्ली वय कोंकणी भाशा एथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्युशनांत एंटर जालें 1992 ताचे मागीर ताजें प्रेजेंट कसं म्हणाले एक 2 मिनटां सांगता म्हळ्यार वय कसं म्हणाले एका खंयच्याय राज्यांत आमी साहित्य अकादेमी कोंकणी साहित्य अकादेमी करचे आमचे हे मेळटा अवकाश आसा अवकाश आसा ते बॉम्बेंत जावं कर्नाटका जावं केरळा जावं वेगळे कडेन वय आमगे खंय कोंकणी उलोवचे मनीस आसत थंय मनशां सबस्टेन्शियल जे आसतली वय ते जाता एक दोनी कितें म्हणाले कोंकणीन तुमी पार्लिमेंटांत गी एसेंब्लींत गी उलयता वय ताका तांणी जॉब खंयचे भाशेन बिजनेस दिवप ताका अवकाश आसा ते ट्रान्सलेशन करता आसतलें मागीर केंद्र साहित्य अकादेमी म्हणून आसा साहित्य वांटोवचे जवाहरलाल नेहरून त्या टायमार केंद्र साहित्य अकादेमी म्हणून केली तांचो 14 भाशे बसले आतां 14 भास 22 भास जाले म्हळ्यार मेळिल्ले तुगेले घटनात्मक जावन मेळिल्ले तांकां गौरव मेळिल्ले 22 भास तातूंत कोंकणी एक आमकां 1992 मेळिल्लें थंय नॅशनल बूक ट्रस्ट तांणी आमगे बुक्स परचेज करपाक आमगे ट्रान्सलेशन केलें तांणी करता आनी कोंकणीक एक साहित्याक ते तांणी मान्यता दितात साहित्याक दिताची कोंकणी अनुवाद केलेले दिताची असले परत तांणी तांगेले अवॉर्ड्स दिताचे आनी मात्र न्हय अंतपुरा कथा जाता म्हळ्यार केंद्र साहित्य अकादेमी नॅशनल बुक ट्रस्ट मागीर बाकीचे आमगे कर्नाटका जाल्यार आमकां कोंकणी साहित्य अकादेमी म्हणली आमी परत फायट केलें आमगेले विरप्पा मोइली कारकाचे ताणें चीफ मिनिस्टर आसतना ताणें कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादेमी म्हणून आमकां निमिल्लें आयज करचें म्हूण ताण दिलें ताचे मुखार पुरो काम जाता बसता ह्या बाबा सांगना जाल्यार हाका कारण कसं म्हळ्यार आमी कोंकणी जे एक वाडावड कोंकणी साहित्य की संगीत की कल की आनी बाकी ते पुरो काम करता अशी हें काम विश्व कोंकणी केंद्राक चलता आनी तो कोंकणी शिकोवचे जो स्कुलांत त्यो आमकां एक शेड्युलाचो 8वे वळेर मेळिल्ली खंयच्याय राज्यांत कोंकणी सबस्टेन्शियल स्टुडंट्स जातले रे नंबर आनी आमी मागले रे ताणी कोंकणी शिकोवचे अवकाश करून दिवका स्कुलांत हांगा कासर वर्द करो कारवार थंय सादारण 8 स्कुलांत कोंकणी मॅनेजमेंट स्कुलांत कोंकणी शिकोवचे हें आसा कोंकणी मॅनेजमेंट म्हणलें कोणी हांव सांगता ते चेडूं वचरी ताका मास्टर सांबाळ आमी दिता आनी तांकां बुकान दिवचे ताका परीक्षा करची मास्टरांक ट्रेनींग दिवचें ताका एक कमिटी आसा डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै म्हणून तो ताचे चॅरमॅन तागेले तागेले एक मंडळ आसा तो त्या विशयाचो काम करता ताका आमी स्कुला वचून आनी एक कसं म्हणाले कोंकणी ताणें सब्जेक्ट घेतले पळय म्हणल्यार ताका आमी एक बुक्स कोंकणी बुक्स फ्री दिताली ताका घर कडेन आनी ताका एक बॅग दितात लायक एक बॅग म्हणटात अशें पुरो आमी ताका इन्सेंटीव टायप ताका इंट्रस्ट येवच्या पडकी ताणें कशी अशी न्हय ताका एक बॅग आनी दिवलो स्कुला वचून ताणें असो पुरो आमी सवलत करून दिताची मास्टर सांबाळ दिताची तांकां ट्रेनींग दिताची त्या पुरो डॉक्टर मोहन पै पळयता म्हळ्यार तुमगेल्या केंद्र स्थान हांगा विश्व कोंकणी हांगा ताकून ते मॉनिटर जाता आतां कारवार जाय कारवार कुमटा मागीर अंकोला भटकळ अशें पुरो जाय उत्तर कन्नड जिल्ले आसा हांगा कारकळ बंटवाळ हांगा मंगळूर अशें पुरो कुंदापुर हांगा पुरो शिकके स्कुलान शिकयताली त्या मास्टरांक सांबाळाची की कसं इन्सेंटीव दिवचे दितालें आतां कसं जाता केलो स्कुलाचे आमी तांगेले उदगास कळटा केलो स्कुलाचे ते मास्टर सांबाळ आमी दिताली ते आमकां ताजे वांटो देखून ताजी मेन जबाबदारी आमगेली ती तुमी हे बाल नाटक म्हणून करता ताजें सांगा आनी कसं म्हणाले आतां आमी चिल्ड्रन कोंकणी येवका जाल्यार पर्कुलेट जावं ताका कसं विश्व कोंकणी बाल साहित्य बाल नाटक मंडळ म्हूण केलें
चेडू म्हाका नाटकाच्या ट्रेनिंग पद सारक्या ट्रेनिंग तें पुरा दिवन आमी तेका नाटक फ्रॉम बेंगलोर दाखोवन हांगा मंगळूर जाय मंगळूर जावन कारवार जाय आमी जावन 17 कडेन तेंगे नाटक मंडळ व्हरता चेडू म्हाका नाटक कळयताली ताका पद शिकोवची हें पुरो करताली आनी दूरदर्शनान एक करताली दूरदर्शन चंदन चंदना आमगे नाटक हें जाता अशी तें काम करताली आतां परत काम कोंकणी जे वडावळी घेतले आमी करता सगळी हे एक बारीक संतोशाचे एक विशय ताजे एक कमिटी आसा नाटका खातीर एक विश्वकोणी नाटक मंडळ म्हणून आसा ताली हांवें सांगूं ताजे विशय हे बाल नाटक मंडळ आसा आनी चेडूं खातीर बुक्स करता आमी चेडूं खातीर बुक करतना ताजो कोंकणी ना पांच तेजे इंग्लीश आसा आनी ताका आमी ताका कलर पिक्चर्स घालून ती बुक्स एट्रॅक्टीव जावन आसता ताणें कोंकणी शिकयलें आनी इंग्लिशान वाजो ते दोनूय भाशेन ताणें ती काणी अर्थ करून जाता असा पुरो आमी कामां चेडूं खातीर. आतां तुमी विशू कोंकणी रिटायर्ड जाल्या नंतर तुमच्या वृत्तेंतावन सिंडिकेट बँकात जावन विश्व कोंकणी केंद्र अशें कोंकणीचें काम एक पोंत धरून मुखार येचें म्हणटात. तुमी दुसरें खंयचेंय करच्या बदलाक एक कोंकणीचें पोंत धरून मुखार गेल्यात आनीक इतलें पुरो केल्यात तुमचे एका आलोचने वरवीं तुमचे एका त्या मुखेलपणा वरवीं 2 एकर जागो येदें व्हडलें केंद्र इतलें पुरो काम जालां आनीक तुमी एक कोंकणीचो सरदार जावन मुखार रावन मस्त सरदारांची आमी काणी आयकता एक कोंकणीचो सरदार आमच्या मदें आसून आनीकी उत्साहान 86 वर्सांचेर तुमी काम करता आसा आनीक असले एका व्यक्तीक परत आमी कोंकणी ह्या कोंकणी भाशेंतली एकत्र ह्या कार्यक्रमांत हाडूंक आमी संतोश पावता. तुमकां हें काम करूंक आनीकी आमी पातयेचें समेस्त देव तुमकां सहाय दिवं तो ते पुरो बळ दिवं आनीक तुमचे अभिवृद्धेक आनीकी मस्त बऱ्या मनाच्या कोंकणी मनशाची सहाय सपोर्ट आनी पुरा सांगत दिवं म्हूण आशेवन तुमी हांगासर येवन कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र ह्या कार्यक्रमांत यंग मनीस जावन आमचे मदें तरट जावन उलयल्या खातीर तुमकां देव बरें म्हणटा. हांव सांगचें समजलें खंयचेय विशय आमी लेखचे म्हळ्यार आमी लेखच्या पळय दावता ताका देवाल जाय की देव येवन सांगना जनसाय मेळटा तें म्हाका मेळ्ळां. नंतर हांव बंटवाळांत स्कुला वतना त्या टायमार मिगेल बाप्पाले बस्ती पुल्लीक शेड म्हणटा मस्त बुक्स कोंकणी बरयता ताणें तो एक बरयतालो ताणें शोधन कोणी बुक्स केल्यांचे ब्राह्मी लिपी अजीश म्हणटा ताका गेले आमकां निरंतर हें मेळ्ळें आनी बी बाळगे तो बंटवाळ 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 वासुदेव बाळगे बंटवाळ वासुदेव म्हणटा आशेरपड्या म्हणटा जाल्यार ताड पंचके धाडसूट केली ताचे वांगडा हांवें मेळ्ळो आमी तें सबस्क्रिप्शन करचें बाजूचें ताका लेखन बरयचें अशें जावन म्हाका तें एक कोंकणीचें मोग अभिमान मोग पुरो चड आयलो. आनी आमकां म्हाजे कडेन आमी स्कुला वतना जाल्यार कोंकणी नाटक खेळचें कन्नड नाटक आसा जाल्यार आमी कोंकणी नाटक खेळचें असो जाल्यार पुरो बंटवाळान आमकां मस्त प्रोत्साह आशिल्लो. मागीर आमगेलें आमगेलें जगत पुरो जाता आसा हांव अमेरिकाक तांणी नॉर्थ अमेरिका कोंकणी कन्वेन्शन करताली तांणी म्हाका फस्ट 1996 तांणी म्हाका उद्घाटन आपयलो आमी गेल्ली तेंची ताजे मागीर 2-4 फावटी वचून आमी थंय वतालो हांव एकल्यान वचलें ताजे वांगडा आमी बुक्स व्हरताली थंय स्टॉल करताली बुक्स करताली आनी चांग मनीस कोण येता जाल्यार रिसर्च बुक्स म्हणून आसा ते परत ताका आमी एक दान जावन आमगेले प्रेजेंट आमगेले उडगीर जावन ते परत आमी करताली. तुमकां देव बरें म्हणटा हें काम आयचें आमच्या सांगात तुमी आसा केल्ल्याक म्हाका जेन्ना कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र ह्या कार्यक्रमांत आमी आसल्या बस्ती वामन शेणै सांगता तुमी 1 घंटोभर आमच्या सांगाता रावन हे विश्व कोंकणी केंद्र बस्ती वामन शेणैचें साहस आनीक हे समेस्त कोंकणीचें एक व्हड संवसार तुमी पळयलो. तुमकां समेस्तांक देव बरें म्हणटा हर एका ब्रेस्तार आमच्या ह्या कोंकणी भाशेंतल्या कार्यक्रमा खातीर तुमी राखतात. तुमकां परत देव बरें म्हणटा मुखल्या कार्यक्रमां मुखार ब्रेस्तार तुमी परत मेळया. देव बरें करूं.